प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19 वोड 45 ते 48 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 45 to 48. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी देव मंदिरांत भितर सरून थंय विक्री करतल्यांक अशें म्हणून तो भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा, पूण तें तुमी चोरांची धोळ केल्या. आनी दिसपटो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याजनीक, शास्त्री आनी परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजत नासलें, कित्याक सगळो लोक ताच्या उतरांक भुल्ललो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कसो देव मंदिरांत वेता. आनी जेन्ना तो देव मंदिरांत वेता थंयसर कितें पळयता, थंयसर पळयता की सगळे थंयसर लोक विकता जानवरां जीं बलिदान करूंक जाय देव मंदिरांत ती विकता. आनी भाव भयणीनो सगळी थंयसर धोळ जाल्या. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा म्हजें घर मागण्याचें घर, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकाचेर बरयल्लें आसा, पूण तें तुमी चोराची धोळ केल्या. भाव भयणीनो, आमी ह्या उतरांचेर, जेजूच्या उतरांचेर जे पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां त्या उतरांचेर आमी खिरीत भाशेन नियाळ करीत जाल्या. आयज भाव भयणीनो आमकां पवित्र आत्मा सांगता की आमची कूड जाल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच भाव भयणीनो आमी खंयसरूय वचों, आमी घरा आसूं, बाजारान आसूं, इगर्जेक वचों, इस्कॉलाक वचों, कामाचेर वचों, खंयसरूय आमी आसूं, आमचे भितर पवित्र आत्मा आहा म्हणून आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी आमी खरेपणी भावार्थी म्हणून, आमी खरेपणी क्रिस्तांव म्हणून, आमी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून आतां भाव भयणीनो आमी एक पवित्र जिवीत जिवपाक एकदम गरजेचें. जेजू म्हणटा म्हजें घर मागण्याचें घर अशें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, पूण तें तुमी चोरांची धोळ केल्या. म्हणटच भाव भयणीनो त्या वेळार आजून जेजू खुर्सार वचोंक नासलो, पवित्र आत्मा आजून येवंक नासलो, पूण त्या वेळार एक देव मंदीर आसलें देवाचें घर. कित्याक देव मंदीर देवाचें घर आसलें, कित्याक त्या वेळार लोकांची जमा जाताली देव मंदिरान. आनी देव मंदिरान लोक एकठांय जावन आतां मागणें करपाचो वेळ जातालो, म्हणजे ती मागणें करपाक देव मंदिरान येतालीं. आनी आयज भाव भयणीनो आमची कूड जाल्या देवाचें मंदीर. म्हणटच जेन्ना भावार्थी लोक एकठांय जातात थंयसर आतां ती जागा वा तेंचें एकठांयपण जालां तें पवित्र जाता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना इग्रोज मात बरोबर एकठांय जाता, म्हणटच इग्रोज मात म्हणल्यार आमी सदांच चिंता इग्रोज म्हणल्यार एक घर, इग्रोजीन जे लोक थंयसर येता आनी आमी समजता ती इग्रोज जावन आसा. जेन्ना जो लोक देवाचें मंदीर जालां, खरेपणी तांचे पदें तांचे भितर पवित्र आत्मा जी येता ती एकठांय जातात, तें एकठांयपण एकदम पवित्र जाता. कित्याक थंयसर इग्रोज मात एकठांय जाता. पूण आयज भाव भयणीनो आमी कितें सजमता, आमी सजमता की आमी जी इग्रोज म्हणटा थंयसर आमी एकठांय जाता, आमी थंयसर देवस्पण करता, आमी धर्म करता, आमी मागणें करता, आमी खूब वस्तू करता. पूण भाव भयणीनो हें सगळें काबार जातकूच आमी सजमता काय, वा आमकां ही सजमणी मेळ्ळ्या काय की आमी खरेपणी मंदीर म्हणून देवाचें खंयसरूय वचोन आमकां एक पवित्र भाग्योन जिवीत जिवपाक एकदम गरजेचें. हें आमकां सजमणी मेळ्ळ्या काय, हें उतर जें आमी आयकलां इगर्जेन, हें जें शर्मां आमी आयकलां इगर्जेन, ही सजमणी आमकां मेळ्ळ्या इगर्जेन, हें उतर आमच्या काळजान आमी रिगून दवरूंक आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटांव काय. आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता आमी तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून
तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडून खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक खरेपणी आमी एक जैतिवन जिवीत जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां खुर्सात तें आमी जिवंक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, आमी फकत धर्म केलो जाल्यार खूब आमच्यो ज्यो रिती आहात त्यो आमी केल्यो जाल्यार व्हडलो बायलो दबाजो केलो जाल्यार सगळे बायल्यान आमी बरे फुकट्यो मारल्यो आनी मरण मारलें आनी गोन्नाल मारले आनी बरें व्हडली फेर केली आनी बरें सगळें फेस्त बायल्यान दबाजो जालो जाल्यार पूण आमकां खरेपणी आमचे भितरल्यान हो बदलाव जावंक ना जाल्यार खरेपणी तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आमी तें उतर पाडिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी जेजू कडेन या, खतखत्यान आमी ताजें बोगसणें मागुया. कित्याक कितले दीस आमी फकत धर्मान बुडलेलीं आसलीं, पूण आयज आमी ताच्या जेजू कडेन या, ताजें उतर आयकया, ताजे उतराची सजमणी घेवया. तें उतर आमच्या काळजान रिगून आमच्या मनाची नडसुणी करून तें उतर आमी पाडूंक सुरवात करुया. आनी तितलेंच न्हय भाव भयणीनो, जितली आमी तें उतर पाळटा आमी आतां भाग्योन जायत वता, आमची कूड पवीत जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जो लोक आजून पासून जेजूक वचना तो आमकां पडयता, आतां आमी पवीत जिवीत जियेता म्हणून, आमी एक भाग्यवन जिवीत जियेता म्हणून आतां आमी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आमी आतां खरेपणी तयारी करता. आमी खरेपणी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आमी तांकां एक आस दिता. आनी आयज भाव भयणीनो, आमकां गरज देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर फाडून दुसऱ्यांक दिवपाक. आनी हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवीत आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.